तुमच्या मदल्या मलगड्यांक खबर आसा, भुरग्यांक खबर आसचें ना. एक आसलें आदी आकाडो म्हणून खबर आसा न्ही. आयकलां? भुरग्यांक खबर ना, व्हडांक कांय तरी ड्रॉइंग करून दाखया आकाडो म्हणून. ह्या आकाड्यांतल्यान जाय म्हळ्यार सगळ्यांक वचूंक जायना, एक एकल्यानीच अशें गुवून रिगोवन बारीक करून वसा. ह्या कुशीन येवच्याक येणे एक आकाडो उतरून येवंक. तुमच्या मदल्या मलगड्यांक खबर आसा, भुरग्यांक खबर आसचें ना. एक आसलें आदी आकाडो म्हणून खबर आसा न्ही. आयकलां? भुरग्यांक खबर ना, व्हडांक कांय तरी ड्रॉइंग करून दाखया आकाडो म्हणून. ह्या आकाड्यांतल्यान जाय म्हळ्यार सगळ्यांक वचूंक जायना, एक एकल्यानीच अशें गुवून रिगोवन बारीक करून वसा. एक ग्रूप आमी गेले, हांव सैरी दैरी म्हणून, आनी कारार बरें करून मजेन मस्तेन गेल्ल्या वेळार एक कडेन वचून गेटी कडेन रावाजें जालें. गेट ना, वचून रावाजें जालें. गेट ना मुखार, दोरोचो पागोर आसा. आतां कार कशें मुखार वयचें? घर आणकी मस्त पयस आसा, कांय अर्दे किलोमिटर पयस आसा. जालें पयलें आमकां शहरांत धांवून गेल्ल्यांक म्हणल्यांक कारांत धांवून सकला देवाचें पडलें. आतां त्या घरा वसाचें जाल्यार गेट ना. आमच्या मदें आतां पयल्यो अशीर बारीक गेटो आसल्यो, मोठ्यो जाल्यो, आतां रिमोट कंट्रोलाच्यो गेटी आयल्यो, पूण गेट ना. गेटी बदलाक तुमच्या मदल्या मलगड्यांक खबर आसा, भुरग्यांक खबर आसचें ना. एक आसलें आदी आकाडो म्हणून खबर आसा न्ही. आयकलां? भुरग्यांक खबर ना, व्हडांक कांय तरी ड्रॉइंग करून दाखया आकाडो म्हणून. ह्या आकाड्यांतल्यान जाय म्हळ्यार सगळ्यांक वचूंक जायना, एक एकल्यानीच अशें गुवून रिगोवन बारीक करून वसा जाय. आमसोरान दोगां तेगांक वचूंक जायना, एक एकल्यानच करून वसा जाय. एकलो दोगां मोठी आसलीं, तांकां चेपून म्हणल्यार बरी पाशार करी जाय पडलें, कित्याक आकाडो बारीक. आमकां विस्तार गेटींनी वचून संवय जाल्ल्यांक हें कितें आबा हाणें बराब म्हणटल्यांक आदल्यांची जाणवाय आमी मोती काडूंक जाय. गेटी उपरांत आयल्यो, दारवोटे, पूण आदल्या आमच्या मलगड्यांनी जावं पुरो गोरवां येवंकी जावं ताच्या भद्रतेक बारीक अशीर वाट दवरली. तांच्या गरजेक ती पावताली. तशें म्हणटस अशेंच जायचें तशेंच जायचें, कित्याक आयच्या शुभ वार्तेंत हांव न्हू जेजूय म्हणटा अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरा. आतां थोड्यांनी आजकाल शिकोणदार जायते जाल्यात, आनी खंय थावन आराटून कितें पुरा घालना सांगाता घालना आमी कितें तें सज्जिगे भाजी म्हणल्या बरी त्या न्हू म्हण्यार करून शिकयतात. देवाचें उतर हांव निज करून म्हणटा सज्जिगे भाजी लच जाला. कित्याक कांय नातल्यार इंटरनेटार तुका मेळटा, तेंच्या आंगाचें कितेंय हारायतात आनी कितेंय सांगतात, आनी तें आमच्या लोकांच्या मतींत इतलें घुसून गेलां. ताचे उपरांत अशें न्हय गी, तशें न्हय गी, तशें न्हय गी. दाखलो अशीर दारवोटो. अशीर दारवोटो कसो आसा जेरुसलेमांत, कसो आसलो म्हळ्यार हांवेंय पळयलें इंटरनेटार. एकलो शिकोणदार सांगता तो गेल्लो खंय जेरुसलेमाक गेल्लो, खंय जेरुसलेमाच्या वण्टीचेर एक कडेन अशीर बरयलां खंय अशीर दारवोटो. खंय धांवणी हाणें बराब पुरा. आतां जेजू अशीर दारवोट्या विशयान शिकयताना पयलें जावन आमी समजूंक जाय, ताका आयकल्लेच म्हणटात ही पदवी हाका खंय धांवन आयली, ही पदवी हाका खंय धांवन आयली. आतां जेजूक जर तर ते म्हणटात ही पदवी तुका आयली कित्याक आमचे शास्त्री अशें शिकयतात, पूण तूं आमच्या शास्त्रांच्या की ओडू. जुदेवामध्ये तांचे राब्बी तांच्या मिशनां म्हणल्यार शिकवणेंत केन्नाय दोन संगती दाखयतात, फरक करना, सारकी आनी चूक म्हणल्यार बरी. देखून आमकां द्वितीय नियमान पुस्तकांत आयकूंक मेळच्या बरी हांव तुजे मुखार जिवीत आनी मरण ह्या सासनीकपण या क्यास्त ते दवरता, तुमकां जाय ते विंसवण करा. देखून इजू देवांची रीत एक या दोन चॉयस करा, विंसवण करा.
ही तांचो एक उपाय. देखून आमकां शुभ वार्ता ह्या बायबलाची पुस्तकां बरयल्ल्या वेळार एक दिदाखे म्हणून एक पुस्तक आसा, पयल्या शतमानांत बरयिल्लें, क्रिस्तांवांच्या अपुरबायेचें एक पुस्तक. ह्या पुस्तकांतच बरयलां आमी क्रिस्तांवांनी विंचोवण करूंक जाय, मरण जाय की जिवीत जाय की, बरेपण जाय की खोटेपण जाय की म्हणून. देखून जेजूय आपल्या शिकवणेंत कितें विंचोवण दवरता. देखून पळया, बरो रूख वायट रूख, बरो रूख बरो फळ दिता, वायट रूख वायट फळ दिता. दोन थळां बुनादी, बऱ्या बुन्यादीचेर बांदिल्लें घर फातराचेर बांदिल्लें घर उरता, रेवेचेर बांदिल्लें घर कोसळून पडटा. दोन बुन्यादी. त्याच प्रमाणे जेजू आजय सांगता, अशीर दारवटो आनी विस्तार मोठो दारवटो. आतां अशीर दारवटो म्हळ्यार तुमकां परत्यान शहरांत आसल्ल्यांक तुमकां कळटलें कशें म्हूण हांव सांगता. इतलें मतीन दवरचें. अशीर दारवटो कसो आसतलो जावं पुरो. जेरुजालेमांत आजून जाल्यार एक 500-600 वर्सां आदीं बांदिल्ले दारवटे आसा. पयलेंचे पुरा ते नास करून गेले, कितें रोमाकारांनी सकट नास करून सोडलें. ताचे उपरांत एक 100 वर्सां उपरांत परत्यान नास जालें. पूण एक 500-600 वर्सां आदीं बांदिल्ले दारवटे आजून आसा. सुमार 8-10 दारवटे आसा. आनी एझेकियल प्रवादी सांगता, हे दारवटे 12 जातेले, 12 कुळिये प्रकार. आमकां आसात जेजूचे 12 आपोस्तल. देखून 12 संपूर्ण संख्यो म्हळ्यार 12 दारवटे आसतले. आमी सकड ह्या जेरुजालेम शहरा कुशीक वेतेले. हांव आयचे पयले वचप, सगळ्या कुशीन जावन लोक हांगा येतलो. 12 दारवटे. आतां हे असले दारवटे म्हणटना थोड्या कडेन असले दारवटे कित्याक आसले? बिझनेसा खातीर, लोकांना हारी येवच्या खातीर, तांच्या दिसपट्ट्या वेव्हारा खातीर. पूण तुमी हांगाय पळयलां, थोड्या कडेन फॅक्टरी आसल्या कडेन व्हड गेट आसा. आकाडो म्हणटा आसतना म्हाका उगडासच ना. ह्या कुशीन येवच्यांक येणे एक आकाडो उतरून येवंका. वय कार्मेल ग्रोट्ट्या कडेन आकाडोच आसा. व्हड गेट आसा आनी त्या गेटीक एका देगेक एक ल्हान बारीक गेट आसता. वय पळयलां तुमी, गाड ती व्हड गेट बंद करतात सांजेच्या वेळार. गरजेचें तुर्ताचें कितेंय काम आसल्यार ह्या बारीक गेटींतल्यान एकल्याक भितर येवं येता. आतां खऱ्यांनी म्हळ्यार आमी वणटे कॅमल्स म्हणटा, तांतूपूर आयिल्ल्यांक देखून जेजू म्हणटा, एका खऱ्याक सयत कितें एका सुवेच्या बेड्यांतल्यान भितर सरूंक जातेलें, पूण एका ग्रेस मनशाक जावचें ना. म्हळ्यार कितें, खऱ्यार आयिल्लो उंच हांगा बसून आयिल्लो मनीस आतां ह्या दारांतल्यान भितर सरा जाय जाल्यार ताणें खऱ्या तावन साकला देवा जाय. ही गेट सदावत ल्हान आसता, मोठवी आसता. एक पारो या कोण गाड थंयसर आसता. भितर वसा जाय जाल्यार तुवें बागून वसा जाय. हे सकट धाकले गुर्तू देवा मुखार येता आसतना आमी मजेन म्हणल्या बरी खुशीच देवा मुखार येवंक. पूण म्हज्याच कितें स्वासक्तेन हांव येता म्हणल्या बरी न्ही. हांवें देवा मुखार खालतें जावंक आसा, हांवें देवा मुखार बागवंक आसा, असो ताचो अर्थ. देखून अशीर दारवट्यान म्हणटा आसतना, अशीर दारवट्यांतल्यान ह्या आकाड्यांतल्यान तुवें भितर येता आसतना तुवें एडजस्ट करून भितर येजय पडटा. भाव भयणीनो, हांव हें कित्याक म्हणटा, हाची उतरां आणखी गुणायेन आमी नियाळ केली जाल्यार जेजू आमकां जागवणी सांगता. कित्याक आज ही असले शिकोंदार 1-2 दिसां आदलोच दाखलो दिता. खंय धांवन गी. आजकाल तुमकां सकडांक आयल्यान जावंक पुरो ही फोनां. आयच्या शुभ वार्तेंतलींच उतरां विजून काडचीं जाल्यार खंय धांवन गी. आमच्या एका कुडियाळच्या दिएसीच्या एका कोणशा धांवन कोणकी, आनी ते तांचे मिसांव म्हूण घेतात फोन. फटाफट फोनां. कितें फोन काडलें त्या फोनाचेर आयकूंक मेळटा. जेजून पातकां बक्षिल्ल्यान तो सोडवून धार न्हय. जेजून पातकां बक्षिल्ल्यान खंय तो सोडवून धार न्हय की. हे दुसऱ्या पंगडांचे तांकां बिझनेस जाला. तुमकां शाबासकी दिता, तुमी फकत आयताराचो कायदो पाळच्या खातीर न्ही, देवाक सोदून हांगा आयल्यात. तीर रावा, भिये नाकात.
आनी असल्या पिश्यांक धांवडाया. कित्याक देवाच्या नांवान आतां तुमी म्हणटल्यात फादर जाल्यार तूंय उलयताय न्ही. आमकां एक थारो आसा. कसलो तो थारो? पवित्र सभेन जें कितें 2000 वर्सां जावन आमकां शिकयलां, आमी कितें पाळून आयले, हांव तें मात्र हांव सांगतां. मुजींच घडपां म्हाका बिजनेस जावच्या खातीर, आमचो सामको 5 आसलो 50 जावच्या खातीर थंय तावन हांगा तावन तांकां पुसलाव न्हू आनी कोणा तावन पयशे वसूल करच्या खातीर असलो धंदो न्ही. आनी आमची क्रिस्तांव भाव भयणी धांवतात म्हणटात आमकां समाधान जाता. समाधान शांती मेळची जेजू वरवीं मात्र. आनी जेजू हांगा आमकां सांगता, लोक ताचे लागीं विचारता, सोम्या बाचाव जातेली थोडींच मो? ही उतरां परत्यान सांगता मतीन गळ्या. सोम्या बाचाव जातेली थोडींच मो? म्हळ्यार सोडवण जोडतेली थोडींच मो? उतरां पळया, मुळावी उतरां. सोडवण, सोडोवचें, बाचावी, इंग्लिशान साल्वेशन, सेव्हियर जेजू. पूण जेजूच्या काळार सोडवण खंयच्यात हांव न्हू. आतां आमी म्हणटा जेजू सोडवणदार, पूण जेजू जिवंत आसतना, तो शिकोवन आसतना तांकां सोडवण खंयच्यात हांव न्हू. कोणें तांकां बांदून घाल्लें? आतां जेजूय म्हणटा आपूण नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना, आपूण तें संपूर्ण करूंक आयलां. भाव भयणीनो, हो आमच्या भावार्थाचो गुट. देखून जेजून आनी एक धर्म घडोवना, जेजून आपणाकच आमकां दिलो. देखून खरें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें? खरें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार आमी जेजू सारकी जावचें. जेजून ह्या संवसाराक आयिल्ल्याचो एकच उद्देश, आमी ताचे सारकी जावचें. म्हळ्यार कितें? सरकार हांवें वसा जाय जाल्यार देव बाप आमकां पळयतलो. कितल्या मापान तूं म्हज्या पुता सारको जालाय, कितल्या मापान तूं हाच्या सारको बदल्लाय, वचतल्या सर्गीच्या राजान. जर तर तूं जावंक नाय जाल्यार तुका आणखी वेळ आसा. देखून बाचावी म्हळ्यार कितें? बाचावी म्हळ्यार म्हाका बांदून घालां, हांव एका कोनशाक पडलां म्हणून न्हय. बाचावी म्हळ्यार हांवें ते आदाव आनी येवे थंय तांणी पाताक करच्या पयलें आसलें तें संतोशाचें जिवीत, सासणाचें जिवीत हांवें जोडचें. आनी पातका वरवीं तें मोडून गेल्लें जेजून आमकां परत्यान उगडापें करून दिलां. देखून जेजू आमची मेलफांत. आमी ताच्या सारकी दिसान दीस बदलता. देखून ह्या थोड्यांनी शिकोणदारांनी सांगचें, मॅजीक जाल्ल्या बरी जेजू पातकां बक्षिता सोडून खंय तावणी पिशी शिकोवन येता, खंय तावणी पिशी शिकोवन येता. पूण ही पिशी शिकोवन वाचता कित्याक, वाडता कित्याक, आमी जायती आयकोनची आसा. सोम्या थोडींच बाचाव जातेली, ती बाचाव जावंक नातली. कोण ती म्हणटात हांव शास्त्र्यांच्या वर्गाचो, हांव फरिजवांच्या वर्गाचो. उतरां हांव जावन सांगता. कोण ती म्हणटात? हांव शास्त्र्यांच्या पंगडाचो, हांव फरिजवांच्या पंगडाचो. देखून आमचे जन्मसिद्ध हक्क आमकां जल्मातावनूच सोडवण मेळ्ळ्या, हे आमी उंचले म्हूण कोण चिंतात तांकां ते विस्तार दरवट्यान आशिल्ले. पूण खरें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार तुजो कुरीस घे, म्हज्या फाटल्यान ये. जेजून सांगिल्लें तें. त्याच प्रमाणे आजय घडता. तूं ह्या पंगडाक सेरवा, तुका सोडवण लाभल्या. हो आसा फरक आमच्या मदें आनी ह्या पंगडा मदें. भाव भयणीनो, पंगडांक कितें तिरस्कार करचोंक म्हाका वो वेळ न्ही. पूण आमचे लागीं आसलें बरेंपण जियेया म्हळ्यार कितें? खरें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार थंय इल्लेशे दान धर्म, हांगा इल्लीशी सेवा, आमच्या संघ संस्थांनी कितें मेतेरपण, तें न्ही. तें म्हजे लागीं उरपा आसल्यार कोण आसा जर कोणेय करी येता. खरें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हांव उठतना बसतना, स्वास घेतना सोडतना, हेरां तांकां बसतना हांव इतलेंच मती दवरचें, हांव क्रिस्ता सारको, हांव क्रिस्त
हांव परत्यान क्रिस्तांव कोंकणींत बरो शब्द क्रिस्त हांव क्रिस्त हांव देखून ही आयतारा दिसा परत्यान मोती करया क्रिस्त थंय मात्र न्ही ताबेर्नाकलांत मात्र न्ही क्रिस्त ह्या अल्तरेच्या मेजार ह्या हांगा मात्र न्ही क्रिस्त हांव कितलो क्रिस्त असो जावन बदलना म्हाका सोडवण देव दितलोच कित्याक देव ताच्या पुताक देव ताच्या दुवेक ह्या सरकार राजा भितर सरनाका तूं भायर वचो भायर पड म्हूण तिरस्कार करचो ना पूण कोण अयोग्य जावन येतात तांणी तांच्या कितें तांचें फारीकपण दिजयच पडटा देखून अभिमानान आमचो भावार्थ जियेया आमकां मेळिल्ले अवकाश वापान घेवया आनी खंयी वचूं इतलें उगडास दवरया हांव क्रिस्ता सारको हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवंक ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरू जातलें पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेलें आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरू जातलें थोड्यांक कांयच दिसना थोड्यांक इल्लें दिसता पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात शिकपान हुशार आसात तालेंतांनी भरलेलीं आसात ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता कोंकणी इंग्लीश आनी कन्नड भाशेंत ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता मात्र न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता हर एका दिसाची वाचपां कीर्तनां सांताची जिणी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता तुमी उपयोग करयेत तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय ती तारीख त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया देव बरें करूं